ओके, हे तुम्ही रोजेबद्दल सांगले न्ही. तुम्ही जकात म्हणले मदीं. जकात म्हणजे कितें? जकात इज अ पुअर ड्यू टॅक्स दिप्ती. आतां गव्हर्मेंट तुका टॅक्स लायता. ते टॅक्स कितें लायता? ते पयशे घेवन इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलप करपाक. तशेंच आमचे हितून देवान एक सिस्टम केल्लें आसा की तुवें अमिरा कडेन जे पयशे आहा ते पयशे वचून गरिबाक पावपाक जाय. तेका एक लिमीट आहा. आतां इन्कम टॅक्साक लिमीट आहा. ते 1,60,000 वयर तुका टॅक्स फारीक करूंक जाय. तशेंच आमकां एक लिमीट आहा. एक धनवान मनीस कोण, कशें तो डिफायन करतले ते तेका आमी गोल्ड व्हॅल्यून इट इज अबाउट 75 ग्रॅम 75 ग्रॅम गोल्ड तेजे कडेन कोणा आसा तेजे वयर जर व्हॅल्यू आसा तेजे वयर तुका जकात दिवपाक जाय. नाजाल्यार 525 ग्रॅम्स ऑफ सिल्वर चांदी तेजे मार्केट व्हॅल्यू आजचे कोतान कॅल्क्युलेट करून तेजे वयर जर तरी इन्कम उरता नाल्यार गोल्ड आहा ते भायले कडेन तेजे वयर तेणें जकात दिवपाक जाय. आतां हे आतां गोल्डाचे व्हॅल्यू आजचे कोतान म्हळ्यार अबाउट 1,80,000 जाता 75 ग्रॅम गोल्ड. तितून ताका जकात 2.5% दिवपाक जाय. 2.5 म्हळ्यार 4,500 म्हळ्यार 1 लाखा फाटल्यान तुवें 2,500 तुवें जकात दिवपाक जाय. 10 लाख तुजे कडेन आहा जाल्यार 25,000 दिवपाक जाय. सो यू हॅव टू कॅल्क्युलेट एंड गिव टू द पुअर. आनी हे तेजे हातीन दिवपाचे पयशे तुवें इन कायंड ऑर कॅश. ते तुका दिले तो मालीक जालो तेजो. तुका आनी कांय रायट ना मागीर विचारपाक. दॅट इज हीज मनी. सो हे आतां म्हणजे तुमी आतां सांगलें की कॅल्क्युलेट करता, व्हॅल्यू करता, ते स्वताचे स्वता करप की तुमच्या मोस्कान मस्जिद? ना स्वताचे स्वता. ते एक कॅल्क्युलेशन आसा. समज ते तुजे एक इन्कम तेजे स्लॅबार वयर गेले तेजेर तुका तुवें कॅल्क्युलेट करून तुवें ताका दिवपाक जाय. आतां ते कॅल्क्युलेशन कशें करप? आफ्टर स्पेंडींग युअर एक्सपेन्सीस तुजे कितें दिसपेस आहा ते काडपाचे तुवें. तुजे फॅमिली दिसपेस तुजे बिजनस एक्सपेंडिचर काडून 1 वर्सा उपरांत तुजे एक अमावंट उरले तुजे कडेन गोल्ड उरलो समज एफडी उरले कॅश उरले ट्रेडींग इन बिजनस उरलो तेजेर तुवें कॅल्क्युलेट करून तुवें जकात दिवपाक जाय. सो जकात जितली कितली दिवप आनी केन्ना दिवप ते दर एकल्यान आपले आपले. बट नॉर्मली इट इज गिवन इन रमजान बिकॉज रमजानान ब्लेसिंग चड आसता. तर रोजे धरले न्ही उपास तुमचो सकाळच्यान सुरू जाता. दीसभर सनरायज टू सनसेट उपाशी रावप आसता. सो सकाळी सनरायज जावच्या पयलीं कितें करतात तुमी? खातात? हय बिफोर सनरायज जाता तुमी कितेंय घेवपाक शकता तुवें. इट इज सुन्नत म्हणटा आमी सेहरी म्हणटा ताका आमी. ते सनरायज जावपा पयलीं टायम फिक्स आसता जे पयलीं जाय ते तुमी जेवंक शकता तुमी कांय प्रॉब्लम ना. हय उदक पिवंक शकता जाय ते. आनी आफ्टर दॅट इफ्तार म्हणटा. इफ्तार म्हणजे सनसेट जातकूच ते टायमार इफ्तार तेन्ना तुवें सोडपाचें. आनी रोजे सोडपाक कितें प्रोसिजर आसा? प्रोसिजर कांय ना. सगळे एक मस्जिदान जमता आमी आनी सगळ्यांक फ्रूट आनी डिस्ट्रिब्यूट करता आनी देवा कडेन मागून की आमचो रोजा तुमी एक्सेप्ट कराय. एक प्रेयर आसता ते प्रेयर सांगून आमी रोजा सोडपाचें. पूण आतां कितें आहा आतां हिंगा आमचे टायमींग आहा बिटवीन 5 o'clock इन द मॉर्निंग टू 7 o'clock. आतां तुमी श्रावण म्हयनो तुमकां फिक्स आसता. हय पूण आमचे रोजाचे पिरियड जर आसा न्हू ते फिक्स ना. ते चेंज जायत आसता. कित्याक लागून? ते कित्याक लागून चेंज जाता म्हणजे आमी कितें करता आमी एक लुनर कॅलेंडर फॉलो करता. चंद्रमाचो आमी कॅलेंडर फॉलो करता. आनी इंग्लीश कॅलेंडर जर आसा तो सोलर कॅलेंडर आहा. तितून कितें आसता 365 डेज आसा आनी लुनर कॅलेंडरान 355 डेज आहा. एवरेज आमचो जो म्हयनो आसा इट इज ऑफ 29 डेज ऑर 30 डेज. 30 दिसां वयर आमचो म्हयनो ना. आतां इंग्लिशान 31 दिसाचो म्हयनो आसता पूण आमचें तशें ना. 29 मॅक्झिमम 30. तो थ्रू आउट द इयर एक वर्सा फाटल्यान तो 10 दीस तुजे उणी जाता. आतां हे 10 दिसान कितें जाता सायकल चेंज जायत रावता. ओवर अ पिरियड 30 ते 32 वर्सान तुका कंप्लीट फूल इयरचो सायकल चेंज जाता. आतां जेन्ना तुमचे हे रोजे 40 दिसांचे कितले कंप्लीट जाता न्ही ताज्या नंतर 30 दिसाचे एक म्हयनो दिसांचे कंप्लीट जाले की मागीर तुमचे ईद आसता. सो नॉर्मली बकरी ईद अशें आसता पूण तुमच्या हाका जेन्ना रमजान जाता तेन्ना ताका ईद उल फित्र म्हणटा ताका. ईद उल फित्र म्हणटा. फित्र म्हणजे कितें? फित्रा इज अ टर्म एक आमी गरिबाक दिवपाक जाय. ते कितले एक 3 किलो घेवं म्हणटा न्हू मेज 3 किलो आमी एक मनशा फाटल्यान इन घरान एक कितले फॅमिली मेंबर आहा तरी एक मनशा फाटल्यान आमी ते फित्रा दिवपाक जाय. ताका फित्रा म्हणटा. म्हळ्यार तूं नमाजा वचपा पयलीं एक 3 किलो घेवं काडून तुवें एक मेंबरांच्या फाटल्यान काडून दिवपाक जाय. इवन तुजे घरान समज सर्वंट आहा कामगार आहा तेजे नांवांनी दिवपाक जाय. भुरगीं आहा तेजे नांवांनी दिवपाक जाय. आनी समज ईदा दिसाक तूं नमाजा वचपा पयलीं तुज्या घरान एक जल्मलो भुरगो धाकटो तेजे नांवांनी दिवपाक जाय तुवें. सो ते फित्रा काडून तुवें गरिबाक दिवपाक जाय. एवरेज ते आसता एक अबाउट 75 रुपीज पर पर्सन. तूं
घेवं दी नाल्यार ताका कॅश दी तूं Cash. ताका आमी फित्रा म्हणटा तो ताका लागून ईद उल फित्र आनी देवाचें हुकूम अशें आसा की समज तुवें फित्रा दिवना आनी तूं नमाजाक गेलो फित्रा दिवपा पयलीं ते तुजे रमजानाचे रोजे जर आसा ते तुजे एक्सेप्ट जावचे ना. तुमच्या ह्या रमजान म्हयन्यांनी कशी रात येता ताका हांवें खूब वेळा आयकलां बडी रात म्हणटा रातभर तुमी देवाचें वाचतात बीन सो तो कितें एक स्पेशल दीस असो कितें? हय ते रमजानान कितें आसता एक वाटलेले आसता पयली 10 दीस सेकंड 10 दीस थर्ड 10 दीस. पयली 10 दीस मर्सीचे आसा रहमत म्हणटा आमी. ओके रहमत म्हणल्यार मर्सी आसता देवाचे तुमचेर. ओके मागीर दुसरे 10 दीस मगफिरत मगफिरत म्हणजे फॉगिवनेस ओके देव तुमकां फॉगिव करता. ओके आनी आखरी 10 दीस आहा ते जन्नमची आगसून भायर काडपाचे. आमी हेवन आनी हेल आसा ते आमी प्रत्येक धर्मान आसा ते दिप्ती. तुमी म्हणटा जन्नत जोजक हेवन एंड हेल स्वर्ग आनी नरक खंयच्या धर्मान ओन्ली हेवन आहा ओन्ली हेल हा सांगू ना. खंयच ना. तुमकां चॉयस दिल्ली आसा. तुमी आतां डिसायड करा तुमकां खंय वचपा जाय. तुका हेवनान वचपा जाय काय हेलान वचपा जाय जन्नतान वचपा जाय जोजकान वचपा जाय. तर लास्ट 10 डेज आसा ते मगफिरातेचे जोजक की आग से नजात पाने केली म्हणटात आमी. ते तितून ते लास्ट 10 दिसान एक रात सांगता आमी ते लैलतुल कद्र म्हणटा ते लैलतुल कद्राचे एक सुरा आसा कुरानान आनी अशें शिकून दिलें आसा की एक रात ते रात लास्ट 10 डेजान आसा एंड ऑल डेज म्हळ्यार 21st नायट 23ची नायट 25ची नायट 27 आनी 29th. तितून चडशी बिलीव आसा की 27 म्हणल्यार 27th नायटीचेर ते लैलतुल कद्र आसा. त्या ते रातचे तुका चडशे मॉस्कान तुका फूल नायट लोक जागता देवाची उडास करता कुरान पडटा नमाज पडटा दरूद शरीफ पडटा आमचे प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आमी ब्लेसिंग धाडटा ते फूल नायट आसता. आनी ते एक नायट समज तुका मेळ्ळी अशें बिलीव आसा की 1000 महीनों से बेहतर ओके 1000 म्हयनेच्यान बेहतर ती एक रात तुजी लैलतुल कद्र. ते नशिबानूच मेळटा तुवें ते स्ट्रायव करूंक जाय. मग खंयची रात ताका लागून चडशे लोक कितें करता लास्ट 10 डेज मस्जिदान रावता घरा वचना. थोडे लोक आसता ताका आमी म्हणटा एतिकाफ. एतिकाफ म्हणजे मस्जिदान तुवें रावन 10 दीस तुवें स्पेंड करपाचे मस्जिदान न्हिदपाचे मस्जिदाचे तुवें फेसिलिटीज आसता फॅमिली वचपाचें न्हू. तितून लास्ट 10 डेजान खंय तरी एक रात आसतलीच तुजी. ते मनान वयता की आपल्याक ती लैलतुल कद्र रात आपल्याक मेळटलें आनी आपूण ताका बेनिफीट मेळटलो. ही रात लागून चडशे तुका दिसतलें की लोक जागता आनी बरी रात म्हणटा ताका आमी. भाईजान तुमचे कडेन उलोवन म्हज्या मनान जे म्हणजे इस्लामा बद्दल जे कांय लोकां खातीर वायट हें आशिल्लें की बाबा इस्लाम म्हणजे अशें कित्याक वायट शिकयता तें सगळें आज क्लियर जालां. आनी हो प्रोग्राम आमचो सोंपता तुमी आमचे जे व्ह्युअर्स आसा तांकां कितें सांगपाक सोदता? मॅसेज सिंपल आहा दिप्ती. आमी वेगळे वेगळे धर्मान जाल्ले आसा आनी आपल्याचो धर्म खरो लागता आनी लागपाकच जाय. हांव एज अ मुस्लीम म्हाजो धर्म इस्लाम खरो लागपा जाय. तूं एज अ हिंदू तुका हिंदू धर्म खरो लागपा जाय आनी क्रिश्चन भावाक ते क्रिश्चनिटी खरो लागपा जाय. आनी आमी इंडिविज्युअली आपल्या धर्माक स्ट्रिक्टली फॉलो करूंक जाय दिप्ती. तेन्नाच हांव सांगूंक शकता की हांव एक बरो मुसलमान तूं एक बरी हिंदू तो एक आमचो क्रिस्तांव एक बरो क्रिस्तांव. कित्याक तो आपल्या धर्माक फॉलो करता. आपले पवित्र बूक जर आसा कुरान आसूं दी बायबल गीता आसूं दी आमी फॉलो करता. खंयच्याच बुकान खंयच्या धर्मानान वायटपण कोणा सांगू ना. पूण आमी धर्माच्या नांवार आज झगडी करपाक लागला. ती कित्याक? धर्माच्या नांवान आमी एकमेकाक युनायट जावंक जाय. धर्म म्हणजे कितें आमकां युनायट करपाक गेला डिवायड करपाक येवना. पूण आमी धर्माच्या नांवार आमी डिवायड जावपाक लागला. ते कितें आमचे बद्दल एकच कारण आहा आनी तो आसा शैतान. आमी म्हणटा डेविल. तो एक आमचो दुश्मन हा सगळ्या धर्माचो आनी तो चोयता की आपूण हे मनशाक हेवनान वचपाक दिवचो आपूण हेलान वयतलो. आमचो एक बिलीफ आहा दिप्ती तुका सांगता शैतान कसो जन्मलो. देवान पयलीं जेन्ना केल्लें हेवन तेन्ना पृथ्वीरान इन्सान नाशिल्लो. तेणे इन्सान करपाक पयलीं तेणे एक पुतलो तयार केलो किलेचो एक मॉडल आनी तेजे पयलीं एंजल्स आशिल्ले. एंजल्स म्हणल्यार फरिश्ते म्हणटा आमी ते हय ते देवाचे अल्लाचे खूब इबादत करताले. तितून एक फरिश्तो आसलो ताका इब्लीस म्हणटा. देवान सांगलें बाबा हो आपूण पृथ्वीर एक मनीस जाती तयार करता हेजो क्ले मॉडल आमी केला ताका तूं सिजदो कर. सिजदो म्हणल्यार आमी बो डावन कर. ते शैतान सांगलें ना तुवें म्हाका फायरान केला आगान केला
पूण एका तुवें क्लेम केला मट्टीन केला हांव सुपिरियर, हांव तेजो फुडें दुखतो ना, तुजो फुडें दुखता हांव, तूं मदत देव, तुजे फुडें हांव सज्जा करता पूण हेजे फुडें करता ना. देवाक सांगलें ना, तूं आपलो हुकूम तूं मानना जाल्यार यू आर बॅन्ड फ्रॉम हेवन. तूं वच, तुका हिंगा हेवनान तुका कांयच लुगार ना. तेणें देवा कडेन एक परमिशन मागलें, बरें आपूण वयता पूण म्हाका एक विश पुरी कर तूं म्हाजी. आपूण तुजे मनीस जो तूं संवसारान तूं करतलो तेका हांव वावरतलो, तेका हांव गलत काम करपाक लायतलो, तेजे फुडें तेजे फाटल्यान तेजे सायडीन सगळे वाटेन आपूण धरून तेका वायट काम करपाक लायतलो. देवान सांगलें चल तुका परमिशन ग्रांटेड. पूण खरेंच तूं म्हाजे जर फॉलोवर्स आसा तो तुजे हितून केन्ना येवचे ना, तुजे ट्रॅपान केन्ना येवचे ना. तो आतां आपलें काम चालू आहा, तो ट्राय करपाक लागला की आमी वायट काम करपाचें, आमचे मदत झगडी लावपाचें, आमी वायट काम करून तांकां हेवनान न्हू सगळ्याक आमी काडून हेलान घालपाचें. तो हे जर आसा आमी फायट करून आमचे भितर जर इवल स्पिरीट जर आहा ताका सोडून आमी एक म्हाका एक भाव भशेन रावपाक जाय. आनी तेन्नाच आमी सांगूंक शकता की आमचे मदें आमी एक खरेंच आमचे रिलीजन आमी फॉलो करता. आनी एक मोगाचें रिलीजनाक आमी सोजमो जाय, रिस्पेक्टूय करूंक जाय. तेन्ना आमचे भितर एक भायचारो आसपाक शकता. नाजाल्यार तशेंच आमी डिवायड जातले आनी आमी एक सोजमो जाय की वी आर ऑल पार्ट ऑफ द लार्ज फॅमिली. कसली फॅमिली? मनुश्य जातीची फॅमिली, फॅमिली ऑफ ह्युमॅनिटी. आमी सगळे मेंबर आहा तेजे. आनी देव आमचो फादर एकूच आहा, आमचो क्रिएटर एकूच आहा. तेका आमी सस्टेनर म्हणून दी, क्रिएटर म्हणून दी, वॉट एवर वी कॉल हिम, ही इज वन एंड ओनली. तशेंच आमची इस्लामीक बिलीफ आहा, इस्लामीक मोनोथिझम म्हणटा आमी तेका. नो अदर दॅन हिम, ऑल पावर जर आसा संवसारांत चलोवपाचें ते एकटे कडेन आसा. दॅट इज द बिलीफ. सो हांव मागता रमजान म्हयन्यान हांव दुआय करतलो सगळ्यांक आमच्या गोवाचे भाव भयणी खातीर की आमी एक मोगा प्रेमान एक मोगाचे सूख दूख आमी शेअर करून एक फॅमिली भाशेन आमी रावपाचें. आनी म्हाका दिसता हेच मॅसेज प्रत्येक धर्माचें शिक्षण शिकयता. हितून समज कोणी वायट करपाक गेले जाल्यार आमची एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आसता. प्रत्येक धर्माचे रिलिजियस लिडर्स, प्रत्येक धर्माचे सोशल एक्टिविस्ट जर आसा तेंचेर एक व्हडली रिस्पॉन्सिबिलिटी आसा की कितेंय समज वायटपण जालें आमी एकटे जावन बाबा तेका पयलीं आमी स्टॉप करूंक जाय. आमी अशें केलें जाल्यार म्हाका दिसता की आमचे मदें खुबशे डिफरन्सीस सॉर्ट आउट जावन आमी एक लार्ज फॅमिली ऑफ ह्युमॅनिटी करून आमी एक भाव भयणी भाशेन आमी रावंक शकता. थँक्यू भाईजान, तुम्ही आमकां इतली सगळी ही म्हायती दिली. आनी तुमकां खूब उपकार दिता की तुमी आमकां हिंगा आपयले आनी एक ऑपॉर्च्युनिटी दिली तुवें आमकां की इस्लामा बद्दल तुमकां सांगपाक की खुबशे लोकांक मिसकन्सेप्शन आसता. हांवें उमेद करता थोडे बहुत कितें हांवें सांगलें तुमकां ते तुमी थोडे बहुत तुमकां एक्सेप्ट जाले आनी तुमी बिलीव करतले ताका लागून. धन्यवाद, शुक्रिया, खुदा हाफिज. ह्या कार्यावळीबद्दलच्यो तुमच्यो प्रतिक्रिया जरूर कळयात. म्हाका ईमेल धाडात dipti@prudentmedia.in ह्या पत्त्याचेर. सबका मालिक एक, आपल्या धर्माचें पालन करातूच पूण दुसऱ्याच्या धर्माचोय आदर करात आनी एकचारान मोगान जगात हो संदेश दीत ही आयची कार्यावळ हांव हांगाच सोंपयता. परत मेळया आनीक एक अशीच खास कार्यावळ घेवन. तो मेरेन देव बरें करूं. पढ़ो नमाज पढ़ो हज अदा करो.